पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. राजकारणा भितर वाद जायत असतात, पण कांय वाद असे असतात जांचेर विचार चड खोलायेन जावप गरजेचो. कारण ह्या वादांचे मूळ जे आसा तें आमच्या फावंडेशना भितर आसता, बुनियादी भितर आसता. असो एक वाद जो सद्याक चल्ला तो भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव घेवन. वेन्झी कितें उलयलो आनी ताजेर थंयच्यान राजकारण कशें सुरू जालें हाजेर तर आमी उलयतलेच. पूण हो वाद करतना जी एक वैचारीक पातळी लागता ती पातळी आमची राजकारणी दाखयतात काय कितें हाजेरूय आमी उलयतले. आमचे 3 एडिटर म्हजे बरोबर आहात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफांसो, लौकीक बाब शिलकर. आनी सुरवात हांव लौकीक बाब तुमचे कडच्यान करता. कारण जस्ट इन अ नटशेल लोकांक कळूं दी की हो वाद कितें तो. आनी अकस्मात ओपिनियन पोलाच्या उपरांत, इमिजिएट ओपिनियन पोलाच्या उपरांत हो वाद सुरू जाला. सो मुहूर्तूय बरो मेळ्ळा त्या वादाक. कित्याक जालो हो वाद आनी आतां हो वाद खंय मेरेन पावला. जेन्ना मेरेन आमी हे रावंड टेबल शूट करता पळय तितले मेरेन हो वाद खंय पावला. प्रमोद, ओपिनियन पोल डे जो आसलो तेन्ना स्टेटमेंट ओपोजिशन स्पेशली विजया कडल्यान येताले की मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिले की ओपिनियन पोल डे सरकार करताले म्हणून सेलिब्रेट स्टेट फंक्शन म्हणून. आनी ते एपावट जालें ना फाटले एसेंब्लीन. ते एपावट एश्युरन्स फुलफील जालें म्हणटा जे स्टेटमेंट ओपोजिशना कडल्यान येताले. हें चल्लां आसतना एक बाणावले CMचे एक डेव्हलपमेंट वर्काचे फंक्शन आसलें आनी खुबशीं कामां तेणी जी वेंजी आमदार आपाचे आमदार तेंची कामां फावंडेशन स्टोनाक आनी थोडी कंप्लिशनाक हाती घेतलेली. थंय ती जाल्या उपरांत वेंझीन आपली कामां जाल्या ती पळोवन CMक प्रेज केलो की CM पळयना की ही कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही आपाची, काँग्रेसीची, ओपोजिशनाची. आनी तो ओवरऑल सगळ्याक जाय तसो डेव्हलपमेंट करीत वयता. आनी तेणें कंपेर गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर तेंचे कडेन केलो की तेज्या भशेन काम म्हणून ते डिफरन्शिएट करिना, भेदभाव कसलो करिना म्हणून. तेजेर विजय रिएक्ट जालो की विजयान सार्कास्टीक कमेंट पयलीं मारलो की ते कंपेर जे केला भाऊसाहेब बांदोडकर आनी प्रमोद सावंताक ते अशें की तेन्ना जे मर्जराचें हें आसलें तेन्ना जे ओपिनियन पोल भाऊ मर्जरा वटेच्यान आशिल्लो आनी आतां तशेंच सिमिलर म्हणजे तेणी ते दुसरे कडेन व्हरून दुसऱ्या विशयाक व्हरून ते केले की अस्मितायेची हें ना म्हणून. आनी मागीर फुडें तेणी म्हटलें भाऊ जर तसोच कंपेर करता जाल्यार भाऊन गोंयान खूब शाळा उबारली आनी एज्युकेशन सिस्टम जाग्यार घातली जेन्ना कांयच नासली. प्राथमीक शाळा वाड्यार वाड्यार उबारून ते केले आनी ह्या CMा अंडर त्यो शाळा बंद पडटात. सो अशें तेणी एक स्टेटमेंट केलो. तेजे उपरांत रोखडोच मागीर वेन्झीचो स्टेटमेंट आयज सकाळीं येयला आनी तेणी ट्वीट करून म्हटलें की तेणी सरकाराक ब्लेम केलो न्हू विजयान. ह्याच सरकाराक सतरान सत्तेर हाडपी विजयूत आसलो. विजयूत दोहन BJP जी मायनॉरिटी नासली तेका मेजॉरिटी केली आनी तेका सद्या म्हणजे पाड जर गोंयचे पाड पडटा हे सरकाराक लागून जाल्यार तेका जबाबदारू विजया तेणी 2दा केले. 2017 केले, 2019 केले. हो स्टेट. तेजे उपरांत रोखडोच CMनूय स्टेटमेंट केलो विजयाचो इगो म्हणून. ते उपरांत आमकां सुदीन मेळ्ळे. सुदीन बाब दलकंटे ते MGची जी भाऊची खरी पार्टी आहा तेजे लिडर उरले ते आहा ते सुदीन आनी जे सरकारान आहा तेणी आपलो हें केलो की कोणीच तेणी त्या टायमा वयलें सांगलें की त्या टायमा भाऊचे प्रेशर आसलो कारण ते वांगडचे मंत्री वा जे लिडर्स आसले बाकीचे तेंचो प्रेशर आशिल्ल्या कारणान तेका ओपिनियन पोलाचे डिसिजन हें ओपिनियन पोलाचे हेका वयचे पडले. बट तेजो अर्थ असो न्ही की ते मर्जरा वटेच्यान आसलें म्हणून. आनी जे मुख्यमंत्र्याक कंपेर करप जाल्यार तर कोणीच खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान भाऊसाहेब बांदोडकर आपल्याक कंपेर करचो न्हू हो संदेश तेणी दिलो. सो ह्यो सगळ्यो म्हणजे एके ते फक्त भाऊसाहेब बांदोडकर ह्या भशेन सगळ्या मतदारसंघांनी काम करता ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान तेका हे मागीर जॉयंट जायत गेलो. व्हडले गजाली सुरू जाल्यार आमकां खंय पावतले ते आमकां पळोवचें पडटलें. पांडुरंग बाब, तुमी ह्या वादा कडेन कशें पळयतात? मुळात भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव तुवें घेतलें किंवा जॅक सिकराचें नांव घेतलें म्हणून इलेक्शनां जिखोवन तूं सत्ता स्थापन करूं शकना गोंयान आयज. किंवा पर्रीकराचें नांव घेतलें म्हणून तूं जिखूं शकना. आयज तुजें काम पळोवन लोक तुका मतां मारतात.
वेंजीची जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा थंय म्हाका दिसता वेंजीन जो इम्पोर्टन्स दिला तो डेव्हलपमेंटाक दिला. तो तुज्या हेका दिवंक ना, म्हणजे जॅक सिकेरा भाऊ किंवा पर्रीकर हाचो ताका संबंद वेंजी कडेन कांय ना. वेंजी म्हणटा की डेव्हलपमेंट, आनी वेंजीन जी प्रपोजलां घातिल्ली स्कुलाच्या रिनोवेशनाची आनी डेव्हलपमेंटाची ती जर तेजी पास जाली आनी तेणें जर म्हटलें की बाबा आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकर इतके वर्सां आपण आपले कॉन्स्टिट्युशन जर कितें जालां एज्युकेशनाचें जाल्यार तें डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलां म्हणून तातूंत कांय चुकीचें ना. पूण जशें हांवें पयलीं म्हटलें की तूं कोणाचेंय नांवां घेया, आतां तेंचें नांवां इलेक्शनां जावंक शकना. भाऊचो झंडो घेवन येयलो फुडें जाल्यार मगो आज सत्तेन आसपाची. मगोची परिस्थिती अशी जाता नाशिल्ली. भाऊचो पक्ष मगोचे थंय फोटो आसा, भाऊचो फोटो आसता. काय फरक पडना गोंयकारांक. आयज गोंयकारांक कितें केलां, मगो काडून दोगांचेर दवरला. तेजो एकटो आजून मनान BJPन आसा आनी शरिरान मगोण आसा. आनी सुदीन एकटोच खरो म्हटल्यार शरिरान आनी मनान मगोण आसा. सो भाऊचें नांव घेतलें म्हणून ती राजकारण जातलें अशें कांय न्ही प्रमोद, म्हाका अजिबात हें दिसना. आनी तेणी कंपेरिजन केलें आसतलें तो ताचो प्रश्न. सो तें अशें जावपाक जायना की ताका कंपेरिजन जावपाक जायना म्हणून. एकामेका जावं शकच ना न्ही. काळ तेन्नाचो 61 काळ कितें आनी आयचो काळ कितें आसा. सो म्हळ्यार आयज चड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. भाऊन जें केलां न्ही तें फुडें व्हरपाक चड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, चड प्रयत्न जावपाक जाय. सो अशें बारीकशा गोश्टी वयल्यान हे जे उंदरा मांजराचे खेळ चल्ला काय अर्थ ना. गोंयकारांक तें पडलेलें ना हेंचें. हे जे कितें उलयतात न्ही तेंचे गोंयकारांक काय पडलेलें ना. उंदरा माजराचो खेळ अशें पांडुरंग बाबान म्हळें. जोयल बाब तुमकां कितें दिसता हो वाद जो आसा तो वाद ताका एक आयडियोलॉजिकली बेज आसा आनी पॉलिटिकल बेजूय आसा. तुमी कशें पळयता हाजे कडेन? प्रमोद तेणें इतलेंच म्हणलें की डेव्हलपमेंट जे टायमार बांदोडकराच्या टायमार जातालें इट वॉज अनबायस्ड इरिस्पेक्टीव ऑफ वीच कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तेच भाशेन आतां ड्युरींग प्रमोद सावंत टायम ऑल्सो इट इज हॅपनिंग. सो ही इज ड्रॉन अ पॅरलल ऑन unbiased development. And also he said that education is a sector. That time Bhusab Bandodkar was known for reforms in education. आणि हेणें खूब एज्युकेशन केलां म्हणून हें केल्लें. सो तितून भितर तो मागीर पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न केलो आनी पॉलिटिसायज केलो तो स्टेटमेंट. पण तितून भितर एक टू इंटरेस्टिंग थिंग्स. वन इज Venzi is a person, a legislator who has been very fierce and critical of the government. तूं जर लास्ट सेशन पळयल्यार दीस इज द सेम वेन्झी हू इज हिट एट द गव्हर्मेंट सेईंग दॅट तुमचें एज्युकेशन फेलियर, टीचर्स ना स्कूलान. ही इज गिवन एन एक्झाम्पल ऑफ सेरावली स्कूल विच इज गॉट नो टॉयलेट्स, नो फॅसिलिटीज, किड्स आर स्ट्रगलिंग. ही इज द सेम पर्सन हू इज सेड थ्रॅश द गव्हर्मेंट ऑन डेव्हलपमेंट एट एवरी सेशन. वॉट मेड हिम चेंज नाव इन दीस शॉर्ट टायम? कसले डेव्हलपमेंट जालें? ओपिनियन पोला उपरांत वेन्झीचें ओपिनियन कशें बदललें? पॉयंट नंबर वन. सेकंड पॉयंट इज एक स्टेटमेंटाचे भितर दाखोवन दिलें की आमचो ओपोजिशन इतलो फ्रेजायल तुटी पडल्यो सामक्यो. इट्स विजिबल ऑन द ग्राउंड दॅट ओपोजिशन आनी हेच ना. CM will have the last laugh here, saying that एक स्टेटमेंट one person who must be enjoying this debate is Pramod Sawant, undoubtedly. Yeah. सो आनी कसली आमी गोईंग इनटू 2027 म्हणटा, युनिटी म्हणटा, कसली युनिटी? एक स्टेटमेंटाचेर तुमी this statement, if there was a objection on this statement, the opposition should have got together, gone to the back room and sorted it out. You are going out public and thrashing your linen there. तेणें म्हणलां मरे म्हणूनय ताका. They are not thrashing the linen, they are just short of thrashing each other right now. Yeah. So I mean, where are we going? Third point, who is Venzi? He is neither an opposition leader, neither he is the face of any this thing. Even AAP has got a party president. It is not a representation of a larger scale of the opposition. So त्याचो स्टेटमेंट म्हणल्यार तुमी तो घेवन तुमी सॉर्ट आउट करूंक जाय आशिल्लो. द वे यू हॅव गॉन अबाउट, आनी हो आतां सारको हें केलो तो सारको लायक कायंड ऑफ अ चर्न विच इज हॅपनिंग. उजो पेटयलो तो. आय थिंक इट इज प्युअरली पॉलिटिकल. No, but it is political, but लोक एक गजाल मान्य करता जो जॉयलान मुद्दो काडलो. In this whole bargain, I don't know what was Venzi thinking when he made that statement. Simply because भारावन गेले. वेन्झी जर कंपॅरिजन करपा जाय आशिल्लें जाल्यार वेन्झीन प्रमोद सावंताचें कंपॅरिजन मनोहर पर्रीकरा बरोबर करपा आशिल्लें. वूड हॅव बीन मोर टायमली, प्रॅक्टिकल. कळ्ळें तुका? कारण वेन्झीनय मनोहर पर्रीकराक पळयला. भाऊक काय आमी हांगा 4 जाण बसले जातले कोणेच पळयलें ना, वेन्झीनय पळयलें ना. सो भाऊ कशें काम करतालो आनी ताजी त्या वेळा वयली परिस्थिती आनी तेन्नाचे जे बारकावे आहात
ते काय वेंजीकी इतली बारीकसाणेन खबर आसपानात आनी आमकांय खबर ना. आमी इतिहास वाचला तो आमकां खबर आहा, बारीकसाणी आमकां खंय खबर आहा सगळ्यो. सो अशी परिस्थिती भितर वेंजीन जर कंपॅरिजनूच करपा जाय आशिल्लें जाल्यार तें मनोहर पर्रीकरा बरोबर करपा आशिल्लें. भाऊ बरोबर न्ही, ताणें ते बीजेपीच्या भाई बरोबर करपा आशिल्लें. इन दॅट बार्गेन तुका दिसता वेंजी हॅज एम्बेरेस्ड हिज ओन पार्टी रायट नाव? बरोबर, कारण जे पद्धतीन जॉयल सरान सांगलें की जे पद्दतीन वेंजी एसेंब्लीन काम करता, जसो एसेंब्लीन एक्सपोज करपाक वयता गव्हर्मेंटाचे खुबशे मुद्दे मांडटा, इलेक्शन ते अगेन्स्ट बीजेपी कॉन्टेस्ट करता, लोकसभेच्या टायमार सगळे युनायटेडली कशे एटॅक करताले आनी एक 4 कामां तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले उपरांत तेणी ती कामां तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत आसली. तेणी ते स्टेटमेंट केलो, तुमी पर्रीकरा कडेन करपाक जाय अशें म्हटलें, पण पर्रीकराक केल्यार पर्रीकराक तांकां ग्रेट म्हणचो पडटलो आसलो आतां. ते तेणी स्कीप केलें. कोण पयस आहा ताका ग्रेट म्हटलो की मातशें ते पचोन वयता. पर्रीकरा कडेन कंपेर केलो एक वेळ चड जावपाचें, म्हणजे तुका म्हणजे एंडोस करता. ह्याच मांडावले मतदारसंघात 2012 पर्रीकरान सपोर्ट केल्लो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट वेचून दिल्लो न्ही, घडये ते चड पचपाचे, हे मातशें माल पडलें. हे जाले उपरांत स्टेटमेंट पार्टी खूब पार्टीकूच न्हू एक्चुली बाणावले भितर तेकाच तेजे वोटरा भितर सुद्दां मातसो एक डिस्टर्ब हें वातावरण मातशें तयार जातलें स्टेटमेंटाचें सगळे वादा उपरांत. एक त्रास हे सगळे भानगडीन जाले कितें जाल्यार फक्त वेंजीक जावपाचें, बाकी कोणाक फरक पडचो ना. आनी पार्टी जी पार्टी लेवलाचेर जे एग्रेसिवली सरकाराच्यो पॉलिसीज बी एक्सपोज करता तांकां मातसो प्रॉब्लेम जातलो की दुसरे लिडर आतां खंयच्या तोंडान म्हणटले प्रमोद असो प्रमोद तसो, कित्याक एकटो आमदार म्हणटा तो बेस्ट न्ही, ताची डेव्हलपमेंट आनी एज्युकेशनातले रिफॉर्म इज इक्विवलंट टू भाऊसाहेब बांदोडकर. तुमी म्हणटा तशें आतां सद्या ते वेंजीचो तो स्टेटमेंटा उपरांत विजय उलयलो, विजया उपरांत आतां सुदीन, आतां आरजीपी मदीं पडलें की आमकां तुमी बी टीम म्हणटाले, तुमी कितें करता काय आरजीपीचेर आमी मुद्दम येवया. व्हेरी इंटरेस्टिंग. आरजीपीच्या मुद्द्याचेर आमी येवपा, दॅट इज अनदर व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्दो जो जॉयलान टच केला तो. बट पांडुरंग बाब, हाव एम्बेरेसिंग इज दीस फॉर आप? हांवें पयलींच क्लियर केला की हेजो कांय फरक पडना म्हणून, पण तुमकां दिसता जर आसत की बाबा हेजो कितें फरक पडटा म्हणून, जाल्यार पळय 27 वेंजीच आपाचोच आसतलो म्हणून कितें गॅरंटी आहा? अरे प्रत्येक मनशाक आपले हे पळोवपाक जाय, इंडिविज्युअल बेनिफिट्स कितें आसलो पळोवपाक जाय. आपूण बाबा कोण जिखतलो, आम आदमी पार्टी वेंजी म्हण आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी वेंजी अशें कांय न्ही तें. पक्ष एम्बेरेस जालो ह्या स्टेटमेंटा लागून. इतलो व्हडलो एकवटेच्यान तांचो पक्ष, तांचो अध्यक्ष थंय तुगेले झगडटात सामके गोंयान. प्रमोद दुसरी वटेच्यान तुगेलो तुमचो आमदार म्हणटा की शी स्टँडर्ड एबव स्टँडर्ड म्हणून. गोंयान एक म्हटल्यार गोंयान आम आदमी पार्टी इतली व्हडली काय जावना, ती फ्लुकान आयल्ल्या भशेन 2 तेजे आयल्यात पळय. 27 कळटलें की ते फुडें वतात काय फाटीं वतात ते आतां. सो म्हाका दिसना की पार्टीक व्हडलो कितें फरक पडटा. आनी इतकेशे हेज्या वयल्यान वेंजीचेर इतली चडाय करपाची गरज ना. तेजो पर्सनल हे न्हू तो ओपिनियन, तेजो तेका आसूं शकना पर्सनल ओपिनियन तेजो. तूं असेंब्लीक एक उलयता आनी मागीर पर्सनल ओपिनियन म्हणून दुसरी उलयता, हें आतां पळोवया न्ही. 6 तारखेक वेंजी असेंब्लीक कितें करता तो पळोवया. तो जर ते पर्टिक्युलर एज्युकेशन सेक्टर ते हायस्कूल जे आसा, कॉलेज कितें हायर सेकंडरी, ताच्या रिनोवेशनाच्या विशयार तो उलयल्लो आनी तो चुकोवन बी उलोवंक ना. तो चिंतून उलयला, कारण 2 फावटी तो सेम उलयला. भाशणान उलयना आनी भायर तांणी मिडियाक बायट दिल्या, सेम उतरां तांणी दोनूय कडेन वापरल्या. सो मागीर तो अमितान म्हटला की ट्विस्टेड तेजें केला म्हणून. ट्विस्टेड बी कांय न्ही, सारकें अमितान सारकें आयकपाक जाय. तो पर्पजली उलयला. ताका फूल हें आसा की आपूण उलयतलो, आपूण जिखून येतलो, कामां करतलो. आनी सो आनी कितें जाय तुमकां? हय, हें तुगेलें आम आदमी पार्टी खातीर एम्बेरेसिंग जाला. प्रमोद, इट इज एम्बेरेसिंग बिकॉज तो आतां एक ट्विस्ट सो दिला तो एम्बेरेसिंग जाला. द वे इट इज ड्रॅगिंग ऑन. आतां थिंगाच थांबिल्लें जाल्यार तेन्ना एम्बेरेसिंग जावचें नाशिल्लें, कित्याक काल राती वेंजीन एक स्टेटमेंट केलो परतून विजयाचेर टिका करून. अर्लियर इन द डे विजय हॅड रिलीज सेईंग दॅट तेणें खूब म्हणलें की दीस इज स्टेटमेंट हें तशें तशें आनी कितें खुबश्यो गजाली म्हणल्यो. एन इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दीस इज वॉट यू आर सेईंग, जॉयल इज रायट. हे स्टेटमेंट अशें आशिल्लें की बीजेपी काय ताजो इश्यू करपाक शकना. बीजेपीक काय इश्यू करपाक मार्ग ना. ताणें म्हणचें पडलें की वेंजी म्हणटा सारकें बरोबर. इश्यू कोणे केला? इश्यू ऑपोजिशन वेंजीच्या वांगड्यांनीच केला. एंड द फर्स्ट टायम प्रमोद, probably for the first time in a long time, the opposition is fighting within. तेच म्हणटा. आनीक अशें जाल्लें आसा की बिटर फायट
सो पळय ते स्टेटमेंट सामकें व्हेरी पॉइंटेड स्टेटमेंट्स. काल वेन्झीन स्टेटमेंट केला विजयाचेर सारकी पर्सनल टिका करून दॅट इट इज पर्सनल डेव्हलपमेंट इज इंट्रस्टेड इन पर्सनल सेल्फ आनी अशें तशें करून पर्सनल अटॅक्स. सो आतां हे लेवलाचेर पावलां. सी फ्रॉम बांदोडकर इश्यू नाव इट इज गॉन इन टू अ पर्सनल अटॅक. हें आतां खंय पावतलें? हाजेर हांव आतां लोकिका मारा वता. हें आतां खंय पावतलें लोकीक? आर्जीन आज बेस्ट इश्यू काडला. फायनली बोडगेश्वराच्या जात्रे उपरांत मनोज परत सोशल मिडियाचेर तरी दिसपाक लागला. आनी ताजे उपरांत ताणें आज जो इश्यू घालो तो म्हळ्यार हे पळय ही इंडिया अलायन्स तुमची, ह्या इंडिया अलायन्साक जॉईन जा म्हणून तुमी आमकां सांगताले. पळया तांची परिस्थिती, ते एकामेकाचे फक्त तकली पडपाचे उरल्या म्हणून. हे आतां आर्जीन जो इश्यू काडला हो इश्यू लोकां तकले भितर येवपाना. ही कसली तुमची इंडिया अलायन्स का म्हणून. जे पद्दतीन ते आतां तेंच्या 8 म्हयने पयलीं वेंचणी विजय बरोबर प्रचार करताले. करताले सामकें तुगेलें आमी गोंय वाचोवपाक भायर सरल्या म्हणून. आतां सद्याक परिस्थिती अशी आहा की कोण बाणावली वाचयता, कोण फातोर्डा वाचयता हेंच कळना सद्या. सुदीन बाबड म्हणटा आपूण मोगो वाचयता म्हण सद्या ही परिस्थिती. जे पद्दतीन आतां जो वाद चल्ला, शाब्दीक वाद चल्ला, तेजो प्रभाव म्हणजे लोक जे सिरियसली पॉलिटिक्सा कडेन पळयता आनी जे स्टेटमेंट जेंची म्हणजे ज्या स्टेटमेंटांनी ते प्रभावीत जातात तसले त्या वोटरां मेरेन हेजो प्रभाव पडटलोच. जे पद्दतीन म्हणजे इंडिया अलायन्स म्हणून जे एके कडेन पळयताले ते जर अशें झगडोंक लागले आनी तेजो फायदो आतां आरजी घेता असो दिसता की आरजीक एके टायमा बी टीम म्हटली. पयलीं एकदां 2017च्या इलेक्शनां आपाक बी टीम म्हटलेली, तेन्ना आरजी अस्तित्वात नासली, म्हणजे आरजी पॉलिटिक्सान नासली आनी ते येयले सिंगल गेले तांकां बी टीम म्हटलेली. 2022 जेन्ना आरजी खातीर कांय कडेन बीजेपीक फायदो जालो त्या ती बीजेपीची आरजी बीजेपीची टीम म्हणून स्टेटमेंट जाले. आयज ती आरजी म्हणटा पळया तुमची परिस्थिती कितें आहा तेणी आमकां तुमी बी टीम म्हणटाले, तुमी आमकां थंय येवन जॉयन जाया म्हणून सांगताले. असले स्टेटमेंट येवपाक लागले. प्रमोद हितून सगळें मजा पळोवपाची हे सगळें ओपोजिशन झगडटा आसतना मदीं एकूच ट्वीट सीएमा कडल्यान येयला. तो बी कितें मातसो इश्यू थंड जाता दिसता तेन्ना एक तेणी ती काडी मारून उडयली विजयाचो युगो. विजयाचो युगो काडपाक एक काडी मारली. आपूण आहा दिल्ली, तो मंत्र्याक मेळटा, सरकाराची कामां करता आनी हांगा हे सगळे झगडत पडले. इंट्रस्टींग गजाल म्हणजे ते ट्वीट जालें तेन्ना मुख्यमंत्री दिल्ली आसा. हय आनी ताणें विजयाचो इगो वयर काडलो. की विजयाचे सामकें विजय ना पोटशूळ अशे तरेची हे परिस्थिती तुगेली काडली. तो पोटशूळ बरा, त्या पोटशुळाचेर मागीर उलोवया आमी. मेन गजाल हें आसा की आतां इंडिया अलायन्स जी आसा, जे मनीस 8 म्हयने पयलीं आमी सेवियर कळ्ळें तुका अशें म्हणून भोंवताले, तांची आज परिस्थिती दुर्दशा जालीशी दिसना. आनी दिल्लीच्या इलेक्शनान आप आदमी पार्टीन इंडियाचो जो मेन घटक आहा काँग्रेस ताका सायडीक दवरलो न्ही. सो ती काँग्रेसूय तांच्या वांगडा आतां हांगा दिसना. हय विजय एक आसलो, आतां विजय आतां ना जालो. आरजेपी तांच्या वांगडा ना. सो हे म्हाका दिसता 6 तारखेक पळोवचें पडटलें एसंब्लीन. हे एकामेका तोंडां पळयतले काय म्हणून हे ऑपोजिशन. मागीर विजय एकटोच पडलो असो जालो. वेंजी आनी आपलो क्रूज दोग जाण जाले ते. काँग्रेस एक जाण वांगडा आसतले आनी विरेश एकटो वांगडा आसतलो. म्हणजे तेंची युनिटी जी आशिल्ली ती ऑलमोस्ट हे जाल्ले जमा आसा. आनी 27 लागीं येयल्ल्या कारणान प्रत्येक जण आतां आपले हे पार्टीचे हे फुडें व्हरपाक पळयतलो. आनी हे अलायन्स इंडिया म्हणजे काय गोंयान म्हाका दिसना 27 आसतले म्हणून. चान्सच दिसना तुका. कारण जालें न्ही सुरवात, दिल्लीन ताका भायर मारले न्ही. सो हांगा तांचें काय पटत नाही हरशीं म्हणून. हांगा अमित पालेकर आपले हेणी चल्ला आम आदमी पार्टी घेवन. थंय काँग्रेस आतां पातां लाभ आतां. अमित पाटकर एकटोच पडलेलो आसा. आरजेपी आतां म्हणून आतां खंय गेल्लो तो आत्तां आयला. एकटो विजय आपल्या जाग्यार आसा. कळटलें आतां फुडें 27. आतां जो इम्पॉर्टंट पॉयंट येता जॉयल बाब, तो म्हळ्यार सुदीन बाबान काडलो की भाऊचे कंपॅरिजन हें उगीच आज तुगेलें कन्नाकात म्हणून की त्या वेळीची परिस्थिती ही एक जाली, भाऊचें कार्य ही दुसरी गजाल जाली. आनी एक गजाल इम्पॉर्टंट आमकां लक्षात घेवपाक जाय की ओपिनियन पोला उपरांत परत भाऊचेंच सरकार सत्तेर आयलें. ह्या गोंयकारांनीच भाऊच्याच सरकाराक परत सत्तेर हाडलो. भाऊन जे त्या वेळार लँड रिफॉर्म्स धरून, एज्युकेशनल रिफॉर्म्स धरून गोंयच्या विकासाच्या दृश्टींतल्यान जी पावलां मारलीं ताची बुनियाद म्हणून हें आयचें गोंय आमकां दिश्टी पडटा. त्या बुनियादीचेर आज आयचें गोंय आमचें उबें आहा. ही राजकारण जें आज दिश्टी पडटा पळय तें मात भाऊची न्ही. ती बुनियाद तुगेली केन्ना सन कोण कोण मारपाक लागले तें आमी पळयलां. ती बुनियाद आमी आज घेवन नासतात राजकारणाची. आनी भाऊन ज्यो एक्च्युअल बुनियादी मारिल्ल्यो तांचो आमकां विसर पडलो. विसर इतलो पडलो की ती बुनियाद आनीक पोकळ करपा खातीर आमी नवीन कायदे करपाक लागले.
ती बुनियाद पोकळ जावची म्हण. आनी राजकारण मात आमी खंयचे खंय व्हांवयलें. हो पडटा सुदीन बाबाचो मुद्दो की भाऊची कंपॅरिजन उगीच करपाचे भानगडीक पडून परत भाऊन 1966 कितें भुमिका घेतिल्ली आनी तुगेली मागीर कितें म्हणिल्लें हें करची न्ही म्हणून. लेट अस नॉट रिलिटिगेट हिस्ट्री. But the elected representatives, MLAs, or whoever, ministers also, have to be very sensitive actually in this situation, because आता इतलो वोटराचो हें जाल्लो आसा, कन्फ्यूज जाल्लो आसा, कॉन्फिडन्स तुटून पडलें आसा. सो वेन यू आर मेकिंग दीस सेन्सिटीव स्टेटमेंट्स, आतां टेक दीस केस ऑफ वेन्झी विगस. तेणें स्टेटमेंट केलो. You know how the social media people have reacted to this? I'll tell you one example. There are a few people who are saying, अरे वेन्झी बीजेपीक जॉइन जाता कितें रे? अरे आप मर्ज जाता कितें रे बीजेपी वांगडा इन गोवा? अरे दामू नायकान 27 म्हणिल्लें हेंच कितें रे तें? थिंगा वचपाचें आनी तेंचो 27 जावपाचो असो. सी द कॉन्फिडन्स ऑफ द वोटर इज लॉस्ट when you make this kind of statements. Why can't you? Confidence of the voter who is looking up to opposition. Yeah. As BJP voter will be very happy. Very happy. Yeah. So the confidence in the opposition is lost because you are making insensitive statements which were totally uncalled for. नाकाच आशिल्लें असलें म्हणपाक तुका. If you want to praise Pramod Sawant, you praise him for the work he has done. I know, okay, you praise him, you are doing it for the constituency so that तुजे कितें constituency बरें जाला. So why this parallel and where is this connection, and whether your voter is in sync with Bausav Bandodkar? Yeah. Is it going to give you That that is another question. It's a very important question. Yeah. So where is the connection there? I think Vensey is stretched a little too far, and that is where he has lost the confidence of the opposition, and the opposition who are firing him is because of this very fact that he has no clue what he has spoken. Yeah. लौकीक हे सारकी न्ही. रिलिटिगेटींग हिस्ट्री पयलीं वचून आज जेन्ना आमी परत हें करपाक लागल्यात सगळ्यो गजाली जाल्यो. इतिहास आमकां खबर आहा आनी भाऊची कार्यय आमकां खबर आसा. म्हणून हांवें म्हळें की भाऊन ज्या परिस्थिती भितर गोंयची बुनियाद घाली, ज्या तरेचें राजकारण केलें, त्या बुनियादीचेर आज आमी उबे आहात. पूण तें राजकारण आमी विसरले. आज आमी राजकारणांतली भलत्याच कडेन घेवन गेल्यात आनी कंपॅरिजन्स मात आमी तशी तुगेली पयलींची करपाक लागल्यात. डोंट यू थिंक हें कंपॅरिजन सुदीनबाब जें म्हणटा म्हाका खरें दिसता तुमी जर कंपेर करपा जाय यू हॅव टू कंपेर दोतोर प्रमोद सावंत विथ मनोहर पर्रीकार. बीजेपी टू बीजेपी, एप्पल टू एप्पल. यू कॅनॉट गो टू एप्पल टू ऑरेंजीस. बरोबर. सो तें कंपॅरिजन केल्लें वेन्झीन किंवा आनी कोणें तें करचें. मनोहर पर्रीकाराच्या 5 वर्सां भितर इतली कामां जालीं, प्रमोद सावंताच्या 5 वर्सां भितर इतली कामां जालीं. फेर कंपॅरिजन. युअर कॅनवास ऑल्सो इज लास्ट 10-12 years. तुका दिसना हें प्रमोद सावंत दोतोर आनीक भाई कंपॅरिजन जावपा जाय आशिल्लें. दोतोर आनीक भाऊ न्ही. बरोबर प्रमोद. कंपॅरिजन म्हणजे त्या खातीर हांव म्हणटा की ह्या सगळ्या एपिसोडा भितर एक मॅच्युअर्ड कमेंट आनी स्टेटमेंट येयलो तो सुदिना कडल्यान की बाबा हें करपाक भानगडी पडनाका आनी अशें करचें न्हू म्हणून. आनी जेन्ना आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचें म्हणटा तेणी त्या टायमार जें कार्य केलें त्या टायमार ती परिस्थिती आसली ती वेगळी आसली. आयची वेगळी. आयचो दृश्टिकोन कामाचो वेगळो आसपाक शकता. पण जे पद्दतीचे फक्त स्टेटमेंटाचे राजकारण आहा तेजो फुडें आमकां ह्या सगळ्या स्टेटमेंटांतल्यान गोंयचें कितें बरें जातलें, तूं तेजेर उलयता, तो तेजेर उलयता, एकामेकाचेर कमेंट करता, हितून डेव्हलपमेंटाचो कांय एजेंडा दिसना. फक्त एकामेकाची कुचां काडपाचें म्हणटा पळय न्हू तेंच चल्लां. आनी तितून एका बऱ्या पयलींच्या मनशाचें नांव यूज करून कंपेर करचो. मॅच्युअर स्टेटमेंट आमकां सारको जो सिनियर मनीस जो एसेंब्लीन आहात आनी मंत्री आहा तेजे कडल्यान येयलो की बाबा ह्या भानगडीन पडूं नाका. पण तो बीजेपीन कितें आहा तेणें सोडपाक जाय मरे, भायर सरपाक जाय. सुदिनान जर आपल्या सीएमाक आपल्या पयलींच्या सीएमा वांगडा कंपॅरिजन दुखता आसा जाल्यार सुदिनान भायर सरपाक जाय. ही शूड नॉट तेणी रावपाक जायना गव्हर्मेंटांनी. तो भाऊची पार्टी न्ही ती. भाऊची पार्टी वांगडा जर आजच्या सीएमाक जर कंपॅरिजन जाता आनी तर सुदिनाक दुखता आसा जाल्यार सुदिनान रावपाक जायना, भायर सरपाक जाय. तेजें म्हणपाचें अशें आसलें की तो खूब आपल्या जाग्यार तुका पार्टी भाऊची तूं आसा बीजेपी वांगडा आनी तुका भाऊ वांगडा कंपॅरिजन करता दुखता आसा जाल्यार तूं भायर सरपाक जाय गव्हर्मेंटांतल्यान. तूं म्हणटा स्टेटमेंट सपोर्ट करपाचें. तेजो स्टेटमेंट जे नाजाल्यार भायर सरपाक जाय. तेजो स्टेटमेंट जे पद्दतीचो तेजें स्टेटमेंट जे पद्दतीचो आहा तो हांव जसो घेता की तो एक भाऊसाहेब बांदोडकर आमी तेका
गोंयच्या राजकारणाक वयल्या लेवलाचेर बरोबर. पळयता थंय पर्यंत कंपेर करपाक वचूं नाका असो तेजो तो म्हणजे हांव जॉयलान क्लियर केलें, जॉयलान सांगलें की तो स्पेसिफीक त्या विशयाचेर उलयला, स्कुलाच्या विशयाचेरूच कंपेरिजन केला की आणि तो development कामाच्या बाबतींत भेदभाव करिना इतलेंच आणि development ओवरऑल प्रमोद सावंत म्हटलें भाऊसाहेब बंदुरा अशें तरी म्हटलं अशें म्हणूना ते तेणी स्कुलाचें काम जें केलां पळय कामाचें development. हांव इतल्याचेर थांबता. हो वाद कितें, त्या वादा भितर कोण कितें उलयलो आनी ताचे राजकीय परिणाम कितें हाचेर आमी चर्चा केली. निमाणे कडेन म्हाका एकूच प्रश्न पडटा की समजा भाऊ जर आज आशिल्लो आनी भाऊक जर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार आमी गोंयकार भाऊक जिखयत आशिल्ले काय दर खेपेक भाऊ आमच्या दाराक मत मागपाक येतलो तेन्ना आमी गोंयकार आपल्याक कितें जाय हाची लिस्ट काडून भाऊक दिता आशिल्ले. आमी भाऊचें राजकारण, भाऊचो दृश्टिकोन, भाऊची सामान्य बहुजन मनशा विशीं आशिल्ली तळमळ पळोवन ताचे बरोबर रावता आशिल्ले काय आमी सांगता आशिल्ले भाऊक की तूं नरकासुराक कितली डोनेशन दिता आनी टुर्नामेंट कितली स्पॉन्सर करता ताजेर आमी तुका मत दिवप काय ना हें थारायतले. एका वटेच्यान राजकारणी आसात. वर आय एम नॉट सेइंग दे आर ट्रायंग टू रिलिटिगेट हिस्ट्री, बट लौकिकान जशें म्हळें की अशा विशयांचेर वाद चल्ला आनी अशा मनशा विशीं चल्ला जाचे विशीं उलोवपाची आनी जाचे विशीं सिंहावलोकन करपाची घडये आमची लायकी ना, पूण चल्ला. पूण आमी गोंयकार म्हणून, गोंयकार वोटर म्हणून आमी कितें करता आशिल्ले हाजेरूय म्हाका दिसता आमी विचार करपाक जाय. जाल्यारच हे राजकारणी असले वाद करपाचे बंद करतले. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जॉयल बाब, लोकेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.